यूथ ऑफ G.S.B G.S.B सेवा मंडलाच्या 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसचे मिगलोट्टू गणेश मामस किणी फॅमिलीची आयला म्हणका तांगे एक विशेष संदर्भ आज गणपती बाप्पाला एक दर्शन घेवचे गणेश मामाले पुत्ताक वरडीक जावन तांगेले एक वरबेटी म्हणका न्हू गणपती बाप्पाला येवन एक देवाक पळोवची ओटोवची कितले खुश जाता म्हणून भारी खुश ॲक्च्युअली आमी मस्तोरतून येऊ का म्हणलें केलं ॲक्च्युअली आमकां सांगे टायम मेळ्ळें मे बी लास्ट इयरतून आमी सुरू केला येवच्याक लायक जाला देवाल देवन आमकां त्यामुळे सपा सेकंड इयर आयल्याची मे बी देवान आमकां कंटिन्यू करता म्हणून भारी मन जाला आतां एवरी इयर येवन आमकां देवाल दर्शन करूया म्हणून लेखला तशी सांग जावं का पुराणाक तितलीच अक्षय माय कसं सांग हां मस्त फूड पळयलेल्याके आतां पळयलेल्याके वैभव मस्त घेतला देवाना 2000 आयिल्ले तेन्ना जन इतले संचारण ना आशिल्ले बट आतांचे पळोवचे जन संख्ये पळयतना देवाल कारणीक कसं नाही म्हणून कळटा आणि आमकां एक नमने मॅग्नेटीक पवर म्हणटा पळय अट्रॅक्ट करता एवरी इयर येवका म्हणून एक अट्रॅक्शनशें जाता आसा कितले काळा तो आपयता म्हणून आमी तागे लागीं सोडला येवका म्हण लेखला प्रति वर्स आनी म्हगेले पुता सुन्नेन फर्स्ट टायम पळोवचें तिका घेवन येवन खुशी जाल्या फुल फॅमिलीची येवन प्रति वर्स येवका म्हणून भारी मन केला देवाल मन केला खंडित जाता तशी तितलेच येवचे वर्स राजेश अण्णाले बायलो येवो दाన్ని मिस्सिंग ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ಲಿ ಎಸ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಉಲೈಲ್ ಕದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು